लोकांनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा भितर सगळे भोगले आणि शेवटचे लास्ट कोड ऑफ कंडक्ट जाता जे पार्टी सोडून गेले तांकां दिसतालें की भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिटार येतली म्हणून आमकांय सांगिल्लें आमी तांकां सांगिल्लें त्या वेळाचेर की भारतीय जनता पार्टी परत राज्य करतली कारण ते पळयता आसतना एक मतदारसंघात फिरतात आमी गोंयभर फिरतात आणि त्यामुळे म्हाका म्हज्या कार्यकर्त्याचेर पूर्ण विश्वास आसलो भारतीय जनता पार्टीच्या बुथाच्या अध्यक्षा पासून तो आमचो स्टेट प्रेसिडेंटा पर्यंत महिला मोर्चाची सकयल्या पासून वयरपर्यंत आणि भारतीय प्रदेशाच्या कार्यकारिणीच्या सकयल्या कार्यकर्त्याचे वयले पर्यंत हांचेर विश्वास आसलो तेच्या कामाचेर विश्वास आसलो म्हणून आमी चॅलेंजींग घेवन सांगताले की भारतीय जनता पार्टी 22 येतली 2 मागचे लागीं येवन चुकले पण त्या मनशांक कळलें तांकां दिसताली मुख्यमंत्र्याची खुर्ची ती मुख्यमंत्र्याची खुर्ची सोड त्या मंत्र्याची खुर्ची मेळपाक पावना आणि म्हणून आज तांकां दिसता की पार्टीन परत घेवचें म्हणून आणि त्यामुळे ते वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न करतात भारतीय जनता पार्टी इज व्हेरी स्ट्रॉंग 20 भारतीय जनता पार्टीचे 5 जाण आमचे बरोबर आसात 2 आमचे MGP आणि 3 आमचे अपक्ष त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे स्थिर शासन आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपीचेर बऱ्या तरेचे कार्यक्रम आणि वेगवेगळे प्रोग्राम जे आसात ते आमी फुडें दवरत आसात आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार भरभक्कम आणि बऱ्या तरेन आसा आणि येणारी लोकसभा ह्या लोकसभेक दोनूय सीट 2024 भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमतान जिखतली इतलें आज तुमकां हांव सांगता आनी इतलो म्हाका विश्वास आसा थँक्यू